कसल्या कसली वखद घालून पिकयल्ली केळी विकप्यांक लागून गोंयांत कॅन्सराची दुयेंस वाडत आसा। एका वाटेन FDA असली व्यापाऱ्यांचेर कारवाय करता जाल्यार दुसरे वाटेन राज्य सरकारान कृत्रीम रितीन केळी विकपाचो प्रकल्प म्हापशां हातान घेतला। रिसेंटली तुम्ही आयकलां आसतलें आनी तुम्ही पळयलां आसतलें की अकॉर्डिंग टू FDA आमचे जे पळय गोंयांत खुबश्या कडेन जे रायपनिंग जाता तें रायपनिंग ते म्हणटा की सायंटिफीक पद्दतीन जायना। सो हेजोच विचार करून आमी इन एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केट कमिटीचो जे पळय प्रिमायसीस आसा बोर्डाची प्रिमायसीस त्या प्रिमायसिसांक आमी एक रायपनिंग चेंबर सेट केला। ह्या रायपनिंग चेंबराक सेट करता आसतना आमी ऑन एन एवरेज पळयलें की म्हापशें मार्केटांत सादारण 10 ते 12 टन केळी एवरी डे येता। सो आमी 15 टन कॅपॅसिटी 15 टन केळी एवरी डे मार्केटाक येता असो हिशोब धरून आमी 15 टन कॅपॅसिटीचे 4 चेंबर्स आमी प्लॅन केले। म्हणजे कशें आसा तुम्ही जर सोमाराक 15 टन केळी घातली जाल्यार 5व्या दिसाक ती 15 टन केळी रायपन जावन भायर पडटली। सो दुसरी चेंबराक मंगळारा घालपाक जाता, तिसरी चेंबराक बुधवार ब्रेस्ताराक अशें आमी 5 चेंबर आमी सेट केल्या आनी एक चेंबराची कॅपॅसिटी आसा ती 15 टन आसा। म्हणजे ऑन एन एवरेज 60 टन केळी पिकोवपाची कॅपॅसिटी असलो चेंबर आमी म्हापसा मार्केटांत आमी सेट केला। पयलीं आमी पळयताले सर की FDA रेड करताले खूब कडेन आनी ते थोड्यांक धरिल्ले सुद्दां की कॅमिकली हे जाता म्हणून आतां त्या रिड्यूस जातले कशें ना। आतां आमी आमचो विचार कशें आसा जितले पळय वेंडर आसा जे पळय भायल्यान केळी हाडटा आनी ते रायपनिंग करता तांकां आमी सगळ्यांक आमची फॅसिलिटी यूज करपाक आमी फोर्स करतले, जेणे करून जी पळय केळी आतां पिकयली वयता आतां प्रत्येक जाण सांगता की आपूण नॅचरल पद्दतीन पिकयता म्हणून, पूण ते कितपत नॅचरल पद्दतीन पिकयता तें कोणाकच खबर ना। FDA म्हणटा की ते सायंटिफीक पद्दतीन जायना। सो जेन्ना आमच्या देखरेखी खाली जेन्ना ही केळी पिकतली तेन्ना आमी पळयतले की बाबा ते सायंटिफीक पद्दतीन ती पिकयल्या आनी जी पळय केळी आसा ती आमच्या कंज्युमरांक सेफ आसा, खावपाक सेफ कॅमिकल फ्री केळी आसतली हेजो आमी केअर घेतले। सो हितून खंयचे तरी गॅस कितें तरी यूज केला म्हणटा हेतून भितर एक कशें आसा नॅचरल जे पळय रायपनिंग चेंबर जे आसा त्या रायपनिंग चेंबरांक जी केळी पिकता ती इथेलीन गॅस वापरून केळी पिकयली गेली वयता। म्हणजे इथेलीन हो एक नॅचरल गॅस जो रायपनिंगाक हेल्प करता। सो हो इथेलीन गॅस वापरून ह्या इथेलीन गॅसाच्या माध्यमांतल्यान ही केळी पिकयली गेली वयता। जे पळय म्हापशें सद्या जे पळय वेंडर्स आसा किंवा म्हापश्यांत जे पळय कोण बिझनेस करता त्या सगळे लोकांक तेजो फायदो जातलो। म्हणजे मेन जे पळय ट्रेडर्स आसा जी केळी येता गोंयच्या सगळ्या भागांतल्यान किंवा इतर राज्यांतल्यान जी केळी येता ती पयलीं म्हापसा मार्केटांत येता। म्हापशें मार्केटांत तेंचे मेन वेंडर आसता आनी ते वेंडर थंगा रायपनिंग करता आनी ते इतर आपले आमचे जे पळय तालुका आसा नॉर्थ गोव्याचे त्या सगळ्या तालुक्यांनी ती केळी धाडटा। सो हे जे पळय मेन वेंडर आसा मेन जे पळय सप्लायर आसा केळ्यांचे त्या सगळ्या सप्लायरांक ह्या चेंबराचो फायदो जातलो। आनी अशी आमकां फॅसिलिटी आनी खंय गोंयांत पळोवपाक मेळटली अशी फॅसिलिटी जी आसा पळय ती आमच्या अंडर APMC बोर्डाच्या अंडर एक आमचो रायपनिंग चेंबर जो आसा फोंड्यां आसा हो आमचो दुसरो रायपनिंग चेंबर आनी हेजें इनॉग्रेशन जातकीर आमचो व्हेरी शॉर्टली आमी अजून एक रायपनिंग चेंबर सावथ गोंया खातीर मडगांव सेट करपाचो आमचो विचार आसा। सर ह्या रायपनिंग चेंबराचो लोकल जे शेतकार आसा गोंयचे तांकां कसो फायदो जाता? पळय आमी गेल्या वर्साक सादारण 136 टिश्यू कल्चर बनाना प्लांट्स आमच्या गोंयच्या शेतकारांक आमी डिस्ट्रिब्यूट केल्या 136,000। आतां तुमकां खबर आसतलें गोंयांत सद्याक जी फास्ट मुवींग वेरायटी आसा केळ्यांची म्हणजे जी पळय आतां लोक चड एक्सेप्ट करता ती वेळची जातीची केळी आसा। सो हेजोच विचार करून आमी टिश्यू कल्चर बनाना प्लांट्स ह्या वेळची वेरायटीचे आमी प्रोक्युअर केल्ले डिपार्टमेंटान आनी सादारण 136,000 हे प्लांट्स आमी गोंयच्या शेतकारां भितर डिस्ट्रिब्यूट केल्या। केळी आसता पळय न्ही तेजो एक असो नॅचरल प्रोसेस आसा की एक वर्सा भितर तेजे सायडीच्यान शूट्स येता सकर्स येता। सो जेणे करून 1,36,000 प्लांट्स आमी जेन्ना डिस्ट्रिब्यूट केला तेन्ना आतां ते मल्टिप्लाय जावन 2,60,000 जाले असो आमी हिशोब करपा येता। सो जेणे करून आमच्या गोंयांक टिश्यू कल्चर बनानाचें जे प्लांटेशन आसा आनी प्रोडक्शन आसा हें वाडटलें येणाऱ्या काळांत आनी वाडत आसा।
सो जेन्ना आमच्या गोंयचे शेतकार जेन्ना प्रोडक्शन वाडटलें आनी तेंचें प्रोडक्शन तांकां पिकोवपाचो जेन्ना प्रश्न येतलो तेन्ना गोंयच्या शेतकारांनी ही आमची रायपनिंग चेंबर जी आसा ही रायपनिंग चेंबराची फॅसिलिटी तेमी यूज करची आनी तांकां यूज करपाक मेळटली. म्हणजे खंयच्याय शेतकाराक सपोज जर आपले केळी जर आमच्या रायपनिंग चेंबराक हाडून जर पिकोवपाक जाय जाल्यार ते पिकोवपाक शकता. आतां दुसरी एक एडवांटेज म्हणल्यार कशें आसा, नॅचरल प्रोसेसीन जर केळी पिकयली आनी जर एखाद्या शेतकाराचेर किंवा एखाद्या वेंडराचेर जर लोकांचे गिरायकाचो जर विश्वास जर बसलो, बाबा हो वेंडर हो शेतकार नॅचरल प्रोसेसांनी केळी पिकयता, खंयचेंच कॅमिकल वापरना, असो जेन्ना तेजो लोकांचो विश्वास तेजेर बसतलो तेन्ना डेफिनेटली अशी पिकयल्ली केळ्यांक ताका सुबेग प्रायस मार्केटांत मेळपाक शकता. ही एक मेजर एडवांटेज आमच्या शेतकारां खातीर आसता. गोंयकारांक आतां तुमी म्हणटा की फुडें कॅमिकल फ्री फ्रुट्स आमकां मेळटले. कॅमिकल फ्री फ्रुट्स दिवप हें आमचें कर्तव्य जावन आसा. पळय आमी लोक कशे आसता खुबश्या वेळार फायदो करपाक किंवा आपले स्वताचो विचार करून स्वताचें प्रॉफीट कशें मेळटलें हेचो विचार करून कशा लोक केळी पिकयता किंवा फ्रुट्स पिकयता, तो दुसऱ्याचो हेल्थाचेर कोण विचार करना. अशी वेळार जर नॅचरल प्रोसेसान जर केळी पिकयली जाल्यार डेफिनेटली आमी लोकांक हेल्थी फूड दिवपाक शकतले. कॅमिकल फ्री पिकयल्ली केळी आमी दिवपाक शकतले, इतलें हांव म्हणूंक शकता. राष्ट्रीय हॉर्टिकल्चर मिशनच्या खाला केंद्रीय सरकार 35% सबसिडी दिता. सुमार 60 टन केळी विकपाची तांक ह्या प्रकल्पान आसा. हाका लागून व्यापाऱ्यांकूय खूब फायदो जातलो. नमस्कार, माझे नाव अमय रवींद्र नाटेकर. हांव म्हापसाचो एक ट्रेडर आनी गोवा एग्रीकल्चर मार्केटिंगचो एक्स डायरेक्टर आसलो आनी म्हापसा यार्डाचो एक्स चेअरमॅन आसलो. सांगपाक खूब खुशी दिसता की आमी जो एक संकल्प घेतलो लास्ट बोर्डान की एक हांगासर रायपनिंग चेंबरान खंय तरी एक कोल्ड स्टोरेज जावपाचो, तो आतां खंय तरी कंप्लीट जाता कसो दिसता. थँक्स टू आमचो डायरेक्टर जे संदीप फलदेसाय आसा आनी आमचे सेक्रेटरी सत्यवान देसाय आनी तेंची टीम आनी आमचे आनी 2 एडमिनिस्ट्रेटर आहा तांकां खूब खूब धन्यवाद. तशें आमचे मुख्यमंत्रीन जे ह्यो प्रोजेक्ट जावचो म्हणून तांकांय रिक्वेस्ट केल्यान ते फॉलोअप घेताले, सो तांकांय खूब धन्यवाद. तशें आमचे एग्रीकल्चर मिनिस्टर श्री रवी नाईक तांकां म्हणजे एक टीम कशी सगळ्यांनी काम केलें म्हणून हे जालें. आमचो ट्रेडरांचो खूब टायम जालो मागणी आसली की आमकां एक खंय तरी रायपनिंग चेंबर जाय. कित्याक तुमी पळोवंक शकताली की फाटल्या दिसांनी एफडीएनी खूब रेट्स मारलेल्यो आनी आमकां कळोवन दिल्ले, म्हणजे आमकां वेपारी थोड्यांक खबर नासली की जी आमी प्रोसेस यूज करी मागीर कॅमिकल बीन यूज करून दॅट वॉज हार्मफूल. सो आतां तांकां आमकां ट्रेडरांक कळोवन दिलेंच्यांनी की तो प्रोसेस रॉंग आसा. सो आतां खंय तरी तो स्टॉप जाला आनी आमकां सेकंड ऑल्टरनेटीव हेज बरे तरेन आमकां एक पळोवंक शकता तुमी ऑलमोस्ट एक 2 कोटी सुमार इन्वेस्ट करून थंयसर एक बरो प्रोजेक्ट जाल्लो आहा, जे करून आमचे ऑलमोस्ट 15-20 ट्रेडर्स अशे आसले जे भायरसून हाडटाले. पण केळी कशी पिकोवप तो व्हडलो क्वेश्चन जाल्लो. आयज खंय तरी आमकां सोल्युशन मेळ्ळो आसा. आमकां गव्हर्मेंटान खूब हेजे बद्दल सपोर्ट केल्लो आसा आनी सांगपाक खुशी दिसता की हेज्या फुडें जी केळी थंयसून रायपनिंग येतली वीच वे हेल्थ वायज ऑल्सो इट वील बी गूड. सो हांव मागता लोकांक की आतां फ्रीली तुमी म्हापसा यार्डान येवन जाय की क्वेश्चन केळी घेवंक शकता. ल्हान भुरग्यांक कितें म्हणजे इट वील बी खंयचोच हार्मफूल नासतली ती. सो ह्या हितून सगळ्यांचे धन्यवाद म्हणटा ट्रेडरा बाबतीन, ऑल गोवा ट्रेडर्स आनी आमचो म्हापसा ट्रेडर्स बाबतीन सगळ्यांकी धन्यवाद म्हणटा. हांव जे आसा म्हापसाच्यान उलयतां. म्हाजें शॉप आसा म्हापसा यार्डान. बनाना सप्लाय चडशे आमी करतात ऑल ओवर गोवा. आमकां जे आसा हांगा खुबशे प्रॉब्लम जाताले कारण कॅमिकल आसा पळय सगळे जाण वापरून एफडीएची खूब धाडे बी आमकां पडटाल्यो. आतां आमी कितें केलां तर सगळें बंद केलां आनी आमचें जें आसा गव्हर्मेंटान आमकां बरी सुविधा करून दिला. आमच्या फाटल्यान बरें चेंबर बांदून दिला आमकां आनी आतां आमकां बी टेंशन ना आनी आमी बरें कॅमिकल फ्री बी लोकांक सप्लाय दिवंक शकता. थँक्यू फॉर गवर्नमेंट. आपका नाम? हबीबुल्लाह कपन अली है. कितने साल से आप इधर धंधा कर रहे हैं? 40 साल से मेरा पापा कर रहा है पहले से, अभी हम लोग कर रहे हैं उसको हैंड ओवर लेके. अभी जो गवर्नमेंट ने पीछे जो आपके लिए जो सुविधा की है उसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? ये बहुत अच्छा किया है क्योंकि जब हमारा इधर भट्टी बनाया था जो माल था हम लोग का जो ग्रीन माल आता था वो कच्चा पक्का हो जाता था, सही से पकता नहीं था. अभी जो भट्टी बनाया है उसके वजह से बहुत अच्छे से पक जाता है और बहुत अच्छा काम किया है. इसके लिए मैं गवर्नमेंट को थैंकफुल हूँ. यू आर डूइंग अ ग्रेट जॉब. हैट्स ऑफ.
आतां फुडली खेपे केळी विकती घेता आसतना ती सारकीच पिकयल्यात काय ना हो दुबाव घेवपाची गरज ना।